कशें आसता की एकदां कोणी रिपोर्ट काडपाक गेलो की इमिजिएटली रिपोर्ट मेळना, पयलीं 1-2-3 दीस लागताले. त्यामुळे 3 दिसान कितें पॉझिटिव्ह येतलो काय नेगेटिव्ह येतलो हें कळना जालें. मागीर आमी एक आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांक जो रिपोर्ट कोणी काडला तांकां विनंती केली की तुमी परत हेल्थान वचपाची गरज ना. जर तुमी पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार तो कितें मेडिसीन कीट आसा वो तुमच्या दारापर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतलो. आनी त्या प्रमाणे आमच्या कार्यकर्त्यांनी तें काम केलें की तो जो कितें कीट दिताले, डॉक्टर कीट दितालो जो पॉझिटिव्ह आसा म्हणून ताका व्हरून घरा कडेन पावपाचे आमी प्रयत्न केलो. म्हाका खबर आसा की हांगा मामरेबाब आसा की इतले हे वाडोवपाक लागले की पेशंट वाडपाक लागले की कीट आमचे कडेन कमी पडले त्या वेळार. हांव एग्री जाता की जावना अशें ना, पूण हांव कितें जशें शक्य आहा तशें आमी मॅनेज करून दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. हांव म्हणिना की कीट हो 100% पावलो अशें म्हणिना, पूण जितले शक्य आहा तितले आमी लोकां पावोवपाचें काम केलें आमी. कळ्ळें. आनी ज्या पद्दतीन हांवें म्हटलें की पेशंट वाडत रावले, हांव अभिनंदन करता की आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे की तेंच्यांनी जे कितें पक्षान काम सांगलेलें आनी जेची खरीच गरज आसली ती तेंच्यांनी व्यवस्थीतपणे पार पाडली. म्हणून उत्तर गोवा अध्यक्ष येता म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता. जेन्ना हे कोविडाचे हे वाडत रावले तेन्ना म्हाका हें खबर आसा की आमचे कडेन सरकारा कडेन एम्ब्युलन्सी कमी पडपाक लागल्यो, की पेशंटाक हॉस्पिटला पर्यंत व्हरपा खातीर एम्ब्युलन्सी कमी पडपाक लागल्यो. तेन्ना म्हाका दिसता आमचे प्रमुख कार्यकर्ते किंवा आमच्या आमदारांनी स्वताच्या खर्चांनी एम्ब्युलन्स हे करपाक म्हणजे लोकांक सेवा करपा खातीर तेजी तयारी केली, म्हणजे पूर्ण तयारी दवरली. हे करतना आमकां एक बरो फायदो जालो की आमचो जो आयुष मिनिस्टर एक्स आयुष मिनिस्टर बाब श्रीपाद नायक हेणी आमकां त्या वेळार म्हाका दिसता 1 म्हयनो फोन दिवपाक की काही एम्ब्युलन्सी आनी हर्सटन आमकां दिल्ल्यो उत्तर गोंया खातीर. तेजोय खूब उपयोग जालो. एमपी फांडासून हांव उत्तर गोवा अध्यक्ष ह्या नात्यान श्रीपाद भाऊकूय थँक्स म्हणटा. 2 मोठे विषय आमकां गोंयांत खूब थोड्या कोविडाचे जे वाक्य कंट्रीची इफेक्ट जाला, पूण सायक्लोनाचे थोड्या देशात थोड्या स्टेटीक, पूण आमच्या गोंयांत म्हाका इतूच एक आहा की आमी सगळ्यांनी जावं ऑपोजिशन जावं सरकार जावं सगळ्यांनी गोंयांत काम करपाची आपले मन ना. कित्याक प्रत्येक तुमकां खबर आसतलें हांव आतां प्रत्येक टायमार हांव म्हणना की भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते काम करतात म्हणून, बाकीचे पक्षाचे काम करतात. पूण म्हाका एक अभिमान सांगून दिसता की भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणा, कार्यकर्ते म्हणून आमी आतां बसला, महानंद बसला, कार्तिक बसला, आसिम बसला, आमचो गिरीश बसला, हे इम्पॉर्टंट पोझिशनान आहात. पूण घरी आसता ते ग्रावंडार आसता. काल म्हाका खबर आसा की हांगा म्हापश्यांत आमचो आमदार एक देड 1 तास लायटी खातीर आसलो लायनमॅना कडेन. कित्याक आसता तांकां ते टायमार इम्पॉर्टन्स दिवन आमचे लायनमॅनी पासून कितें आसता तेंची फॅमिली आसा, तेंची फॅमिली आसा म्हणटूच ते खंयी भोंवता खंयी आसता जाल्यार फॅमिली हुस्को आसता पॉझिटिव्ह कितें. सो आमी म्हाका दिसता हे टायमार कांय तेजेर पॉलिटिक्स कांय करपाचो आमचो विशय ना. आमच्या महानगरांनी तुमकां सांगलेलें आसा की मुद्दो कितें आहा की एकदां कितें नेगेटीव फेक न्यूज एकदां आमचे लोक म्हाका अशें डावट लागता की ते फेक असो म्हाका दुबाव लागता की थोडे कितें करतात मुद्दम पेड न्यूज घालतात. कितें पेड न्यूज करलो हांव थोडे कार्यकर्ते म्हणटा गोवा खबरीचे काँग्रेसीचे म्हणटा ते जे न्यूज जो सत्य ना फाटल्या दिसांनी थोडे न्यूज येवंक लागले पूण लोकांक आबूस करून उडयता ते तशें बरोबर ना. अशें गोंया आमी जे फेस करता ते टायमार पॉलिटिक्स जावचे हांव म्हणटा खंयच्या लेवलार जावचे, पूण ह्या वेळाचेर म्हाका दिसता सगळ्यांनी रावचे वांगडा, कोणाक भेकडोवपाचे कोणाक अशें तशें हें करपाचें म्हाका दिसता तितून पडचें न्हू. पॉलिटिक्स करचें बट जशें प्रेसिडेंट म्हणटा गव्हर्मेंट शुड हॅव टेकन द ऑपोजिशन ऑल्सो इनटू कॉन्फिडन्स न्हू. आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसा, 9 ऑपोजिशन लिडर ताका लेटर केला. Why they have to write to the Prime Minister? Prime Minister एक meeting घेवची न्हू ऑपरेशन डिस्कस करपाचें हाऊ शूड वी गो अबाउट. तुका दिसता? म्हाका दिसता की ऑपोजिशन लिडर आहा तेंच्यांनी सुद्दां सीएमान आनी पीएमान कित्याक घेवंक जाय. म्हाका दिसता की बाकीचे ऑपोजिशन लिडर आहा तेंच्यांनी तशें घेयनाका दिसता तेंच्यांनी अरेंज करून हेंकां सांगपाचें पीएमाक सीएमाक बाबा अशें आहा आमकां दिसता आमकां मिटींग घेवची काय त्या मिटींगेक तुमी येवचें. ऑल पार्टी मिटींग आपण त्यांच्यावर चर्चा करते गव्हर्मेंटान चर्चा करपाक ऑल पार्टीक आपोवन ना गव्हर्मेंट लेट करतात अशें दिसता ना. ते गव्हर्मेंटान कितें घेतला काय कितें घेतला ते थंय म्हाका चड आयडिया ना, पूण
गव्हर्नमेंटान थारायल्लें ना घेवपाचें. ना तूं आतां झेडटूच कर गोवा अध्यक्ष ते जबाबदार मनीस न्ही त्या खातीर तुका कश्ट विचारता गव्हर्मेंटान ऑल पार्टी मिटींग आपोवंक ना पण आमचो मुख्यमंत्री म्हणजे बाबा आमचो जो मुख्यमंत्री आसा ह्या लोकां कडेन सारको इन टच आसा कळ्ळें? ते थंय वेवस्थीत उलयतात आनी मागीर भायर येवन राजकारण करतात. हांव ज्या वेळार सीएमाच्या बंगल्यार वयता हांव नांवां घेयना की सगळे लोक सीएमा थंय येवन वयतात. तुमकां दिसना जाय कितें सीएम ह्या विशयाचेर सिरियसली उलयना हे फक्त भायर राजकारण करतात. मागीर पंच आसूं ते एनजीओज आसूं कोणूय आसूं सरपंच आसूं झेडपी मेंबर आसूं आमदारय निर्णय नाला म्हाका दिसता सांगपाचें म्हणजे आमचे तरी आमदार तुमकांय खबर आसा अजून पर्यंत रातचे 12-1 जायसर काम करतात. कितलेच ते तुमकां सांगपाचें गरज तुम्ही सगळ्याक भोंवतात. खरेंच की आनी हेजेर सरकाराचो पूर्ण यंत्रणेचेर सारको म्हणजे व्यवस्थीतपणे सरकाराचें लक्ष आसलें. सरकाराचे आपले वतीन आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचें लक्ष हांव काब्रालाचें अभिनंदन करता. काब्राल बाबा कडेन हांव 3 दीस जाले रातचो फोन मारता काब्राल बाबा म्हाजो फोन उखलता. म्हाका खबर आसा की काब्राल बाबा निदान सगळे वाटेन चल्ला पण ही जी अडचण आसा की लेबर शॉर्टेज आसा डिपार्टमेंटान पळय हेजे पॉझिटिव्ह जाल्ल्या कारणान काम करूंक शकना ही सगळी आसा. त्यामुळे इतली जड तुम्ही सोचलेली आसा म्हणजे ह्या आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सून जनतेक विनंती आसा की थोडीशी आनी कळ सोंसात आनी कळ सोंसतना सहकार्य करा. वॉट टायम न्हू राजकारण करपाचें. आज पळयता विरोधक आसा ते फक्त राजकारण करतात. तो रोहन खोटे आसूं तो दिगंबर कामत आसूं किंवा आमचो विजय सरदेसाय आसूं हांव रोहन खोटेक आनी विजय सरदेसायक आनी त्या ढवळीकाराक विचारूंक सोदता ज्या वेळार तुमी बीजेपी सरकारान आसले तेन्ना सगळे व्यवस्थीत चल्लेले तेन्ना बीजेपी सरकार बरें आसलें आनी ही नॅचरली जाल्ली आसा पळय ती लेपणी करूंक ना. आज हे बडबडूंक जाय म्हणून बडबडटा म्हणजे म्हणून वायट दिसता. 2 तोंडाचें आसा काय कितें? सरकारान आसतना बरें आनी सरकाराच्या विरोधान गेले की विरोधान उलोवप. आनी खूब जाणांक आतां सपनां येवपाक लागल्या. भायर देशांनी हांव पळयता खरेंच भारत चड डॅमेज जाल्लेली आसा की तांकां दिसता बेगीन सरकार पडपाक जाय इलेक्शन जावपाक जाय आनी ते आमदार जावपाक जाय. बाबा हेजेर आतां घाई करूं नाकात. हो वायट प्रसंग हा राजकारण सायडीक दवरुया. इलेक्शन जावंक जाय तेन्ना जातलें आनी 4-5 म्हयने उरल्या 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जातलें. लोक कोणाक निवडून दिवंक जाय ताका जितलो पण तुम्ही जनतेक सहकार्य करपाची गरज आसा. हे सगळें करताना हांव परत एकदा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे फायर ब्रिगेडीचे लोक आनी पब्लिकेक अभिनंदन करता आनी तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी सहकार्य केलां अशेंच सहकार्य करचें अशें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.